आमकांय जाय की कोण तरी पार्टी तर मुखार आहा जाल्यार ती तरी मातशी घोट तर धरीत जाल्यार आमची एटलीस्ट दुसरी 5 वर्सां तरी पळोवंक जाता कोहें बरें चलतलें म्हणून. सो दॅट इज वाय वी हॅव अ बेस्ट ऑफ द टीम इन आम आदमी. सो एवरीबडी इज इंटलेक्चुअल हियर आनी आमचे लायक मायंडेड तो सगळे जाण बरोबर आहा जाल्यार आमी हें एड्युकेशन आनी हेल्थ केअर पयलें तरी हो पयलो बाब तरी मुखार घेवन आमी ट्राय करतले. सेकंडली वी हॅव सीन दॅट इन पंजाब, ओके, इन पंजाब कितलेच जाले. सो इन फिगर्स टू बी plus minus here around 18 to 19,000 kilometers are already done roads in Punjab. You can see the photos also. I personally have not gone over there, but we have seen through media and can I visit Hadala, we will really go to see it live. And almost the job, government job that they have got in thousands of jobs, no corruption, nothing, and they have got that much jobs. We are also happy that the same role model happens to in Goa also, and we can take that same forward. Okay, I'm grateful that दिसांनी आमची 2 health camps चलतात. I think in health camps are also going on free of cost. Okay, that is a good initiative where Aam Aadmi has given. So हे तर बारीक जायत्यो आहा गोष्टी की सगळ्यांक तर एकठांय धरीत आनी सगळ्यांचो विचार एक आसत आनी सगळ्या लोकांच्या मनांतून बरें जाय जाल्यार we can take this forward and we can look at a very great height and we know our destination, आमचें मुखार विजन कितें आसतलें तें आमकां ही पार्टी दाखयतली. दॅट इज तर वॉट वी नो. एंड सिन्स आवर national spokesperson and working president also is there, no doubt that I see, but I am looking at joining and like-minded people like us all who will join. We look with your with your support, and we have two stalwarts also of South Goa heavyweights of Aam Aadmi. All together we join together. We know that we will take it to the very next level, where people will realize that yes, that all people, whoever joins in Aam Aadmi, who takes it forward, we will have one of the best goals in the future. This is what I want to speak on. That is why I said I will join the party. Thank you. So this is your first party or? First party, yes. You had not joined any? No, I have not joined any single party. झाली EPC संपली. आणि किती प्रश्न आजच तुमच्या कुमारगे कितलेच लोक गोवा करतात एक कशें पळयता तुमी पार्टी सोडटा पार्टी जॉइन करता इलेक्शनाचो ना पळय एकल्याचे विचार आसूंक जाय आनी एकल्याचें बोर्ड आसूंक जाय. इफ ही इज कमिटेड आपण आम आदमी आसतलो जाल्यार तो आम आदमीन काम करतलो. म्हाका तो कितें डिफिकल्टी तो आहा आनी कितें तो त्रास वी हॅव पीपल ओवर हियर, सो आमकां तांकां विचारूंक जाता बाबा हें आहा कित्याक करचें. फॉर दॅट रादर दॅन टेकिंग ओन डिसिजन इज नॉट रायट. वी हॅव गोट टू डिस्कस एंड वी आर देयर टू सॉल्व इट. तेच्या लागून हांव चिंता. सो उदाहरण हात तेका सपोर्ट आसतलोच. तुमकां ते गोंयची म्हणजे इलेक्शनाक तुमकां कॅन्डिडेट मेळचे म्हणून तुमी जॉइन जाल्या काय कितें आसा निस्वार्थी भावनेन? म्हाका जॉइन जावपाचें कारण कितें? कारण म्हणजे कितें हांवें आतां पळयत येयलां 5 वर्सां 10 वर्सां पळयत येता कितें सुदारप जातलें. हांव चिंततां हो तो सुदारप करतलो म्हणून हांव फाटीं रावलो. पण हांव जेन्ना 5 वर्सां पळयता जाल्यार म्हाका कांय दिसना, सगळें घातलो हें दिसता. सो हांवें म्हणलें लेट मी सी रावन तरी कितें म्हजे सायन वॉट कॅन आय डू बेटर. दॅट इज माय थिंग. आणि जशें सांगलें ताणें पयलीं खंयची पार्टी जॉइन करूंक नाशिल्ली. जे फक्त टिकेटी खातीर जॉइन जाता ते ज्या पार्टीन आसा थंय टिकेट मेळूंक म्हणून उडयो मारता. पूण पास्कल बाबान तशें करूंक ना. एक बरो तो स्वता एंटरप्रेनर आनी आपल्या धंद्याचें काम सोडून आज समाज सेवेन तो आम आदमी पार्टीच्या प्लॅटफॉर्मा वयल्यान काम करूंक सोदता. सो ही खूब बरी गजाल आसा. एंड वी इनवायट ऑल गुड थिंकींग पीपल ऑफ गोवा जस्ट लायक पास्कल बाब टू जॉइन आम आदमी पार्टी आनी बरोबर 2027 आमी हो बदल घडोवन गोंयाक सुदारक आनी गोंयाक वाचोवपाक प्रयत्न करूया. हांव जस्ट एक